लोक उत्साही आहा वोटिंग करपाक आनी लोक विटलेले आहा बीजेपीक आनी काँग्रेसीक। आनी नॉर्थ गोवान तर तुम्ही पळयला जे रितीचे कॅन्डिडेट जे दवरला म्हणजे ज्यांच्यांनी आता रेस्ट घेवपाचो टायम आसा आनी युवा पिढी कडेन नेतृत्व दिवपाचो जो टायम आसा हे खुर्च्यांची तांकां लालसा इतली जाल्ली आशा जाल्ली आहा की ती खुर्ची सोडपाक ते रेडी ना। इतले आता जाणटेपण जाले तरी ते सोडपाक रेडी ना आनी ते एवरी टायम म्हाजे लास्ट टायम तुझे लास्ट टायम हे लास्ट टायम करून 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 आता 25 वर्सां काडली आनी थोडे आता जिते जाले 25 वर्सांनी जिते जाले। अशी परिस्थिती आयज आमच्या गोयची जाल्ली आनी ह्या दोनाय पार्ट्यांची जाल्लेली आहे ज्यांच्या कडेन आपले कॅडरातले नेतृत्व ना। हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज जे आसा आमी जाणा पेडण्यान आमी भोंवतात पेडण्याचे आमचे ऑलमोस्ट डोर टू डोर कंप्लीट जाले। फक्त 2 गांव उरलेले आसा तोरशा आनी कुगव्यां हे दोनूच गांवांची आमची डोर टू डोर उरलेली आसा। टॅक्सीचो विषय चलता मोपा एअरपोर्टाचो विषय चलता उदकाचो विषय चलता जाल्यार काँग्रेसचो कॅन्डिडेट खंय आसा बीजेपीचो तर ना तो तर ते केन्ना दिसत ना पूण जो काँग्रेसचो दवरला तो तरी खंय आसता। म्हणजे हे इतलेंच कळटा की हांगा हांकां मतां फोडपाक दवरलेले आसा आरजीची वेव जाल्लेली आसा आनी ह्या फावटी लोकांकूय कळटलें की वोट स्प्लिटर कोण आनी बीजेपीची बी टीम कोणती। काँग्रेस ह्या फावटी वोट स्प्लिटर म्हणून जातली। वोट स्प्लिट म्हणजे आमकां फरक पडना कित्याक आमकां आमच्या स्वबळाचेर जिखपाची आमकां खात्री आहा पूण काँग्रेसीची लायकी कितें आहा पळय ही लोक ह्या फावटी तांकां दाखयतले। कित्याक इलेक्शना पयलीं तुमी न्हिदलेले आसता इलेक्शनाचो 1 म्हयनो जाले जेन्ना आसता पळय तेन्ना तुमी जागे जाता आनी गोंय राखतले म्हणून सांगता। आयज हांव चॅलेंज करता पेडण्याच्या कॅन्डिडेटाक चॅलेंज करता पेडण्याच्या ब्लॉक कमिटीक चॅलेंज करता की तेंच्यांनी आपले पेडण्याचे बुथाचेर आसलेले मनीस दाखोवचे पेडण्याचे तेंचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते दाखोवपाचे। एकटो सुद्दां कार्यकर्ता केन्ना नासता थंय आवाज करिना जाल्यार हे आयज कितें म्हणून फुडें हे व्हरतले पार्टी व्हरतले। सो हेका लागून आमकां खात्री आसा की वोट स्प्लिटर ना जाल्यार जो जी बी टीम आहा पळय ती काँग्रेसूच आसा आनी ह्या फावटी ती काँग्रेस ठरतली। आयज आमी पेडण्यान आसा आनी पेडण्या मार्केटांत आयज खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा आमकां। आमी जेन्ना जेन्ना पेडण्यान येता तेन्ना तेन्ना लोकांचो जो विचार आसा आनी विचारधारा आसा ती आयज खंय ना खंय चेंज जाल्ली आसा। गेले ते फावट जो आमकां प्रतिसाद मेळनासलो तेज्याकून चड आयज हो प्रतिसाद मेळटा कारण आयज लोकांनी पळयल्लें आसा आयज केदो व्हडलो मोपा एअरपोर्ट हांगा जालो। मोपा एअरपोर्टाची जी कामां जावं धंदे गोंयकारांक मेळपाक जाल्ले आयज थंय मेळोंक ना। कितलेशे फावट डिबेट करता विधानसभेनूय उलयता विधानसभेनूय मांडले आमी हे पण अजून पर्यंत जे कामां जावं रोजगार जो आमचो जनरेट जावपाक जाय आसलो तो अजून पर्यंत जाल्लो ना। आनी एका परमिशनाक एप्लाय केलेला आमची परमिशनां अजून होल्डिंगेचेर आसा। आमच्या रॅलीचे पासून अजून परमिशन आमकां मेळलें ना। आमकां मिटिंगेचें सुद्दां अजून परमिशन मेळलें ना। आतां हे बीजेपी कित्याक करता आनी कित्याक ना तें आमकां खबर ना। इवन डोर टू डोर सुद्दां आमी करता जाल्यार आमची डोर टू डोर हाडयली आमची पॅम्पलेटां तेंच्यांनी घेवन गेले आनी आमचेर FIR लॉन्च केली जेका डोर टू डोर करपाक हरशी परमिशन लागत ना। म्हणजे हे बीजेपी आयज आरजी कितली भियाल्ली आसा की अजून आमच्या रॅलीचे परमिशन दिना आमकां तेंच्या दारार बसपाचे मिटिंगेचे परमिशन दिना ना आमकां आनी कसलें परमिशन दिना। पण आमी आतां रावला आयज आमची परत आरो कडेन मिटींग आसा आमचो अजय खोलकर आरो कडेन आयज वयतलो आतां सकाळीं तेंची मिटींग आसा। हे मिटींग जाल्या उपरांत आमकां कळटलें की आमकां परमिशनां मेळटली ना डिले जाता कित्याक जाता की तांकां खबर आहा फक्त आतां 25 दीस उरला। हे 2-2 एक दीस जर डिले करीत जाल्यार आमची कॅम्पेन तितली स्लो जातली। हे बीजेपीन हे चिंतलेलें आहा पूण आमच्या सायडीन आमी जाता ते तशें आमी कॅम्पेन करीत आहा।